नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोविंदाची कला अकादमी विजयान उस्तिली. मंत्री खंय फटींग. डॉक्युमेंटा सकट दावो. कला अकादमी म्हणटा ते चालू स्कॅम. वाघा बॉर्डर कशी सील केल्या. गोविंदाच्या तेक्याक एकलोय बीजेपी वालो ना. स्कॅम म्हण खबर आसून लेगीत एक्शन घेना. मुख्यमंत्री स्कॅमात आसूये पण विजयाचो फार. गोविंदाक खंय काडचो वा राजीनामो घेवचो. ताजमहाल आणि शहाजहान गोविंदाची फाट सोडिना. आता मुख्यमंत्र्याच्या मानगुटेर काम बेगीन जावंक जाय म्हूण टेंडर नासतना मुंबईन गोवा भवन बांदपी कॉन्ट्रॅक्टर टॅक्टॉन बिल्कोनाक काम दिला म्हूण गोविंद विधानसभेन उलयल्लो. टॅक्टॉनान खंय गोवा भवनाचें काम बरेपैकी केलां तें पळोवन टॅक्टॉनाक कला अकादमी दिल्या. विजयान फोटो सयत डॉक्युमेंट काढले. गोवा भवनाची दशा सध्याच्या कला अकादमीचे पास्ट. आता हे पळयात. 3 जानेर 2020 कला अकादमीन लिकेज आसा म्हूण GSIDCक चीट बरयली. 16 जानेर 2020 काम 10 कोटी सकल आसा म्हूण GSIDCन कामाक न्हयकार दिलो. 15 मार्च 2021 मंत्री अध्यक्षाचो काम नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवपाचो निर्णय. 3 मे 2021 गोवा भवनाचें काम बरें करता म्हूण टॅक्टॉन बिल्कोनाक 49 कोटीचे काम टेंडर काडिनासतना दिले. मात अजाप म्हळ्यार टॅक्टॉन बिल्कोनाक गोवा भवनाच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिली 31 डिसेंबर 2021. ताच्या भायर 49 कोटी उपरांत 6 ऑक्टोबर 2022 आनीक सुमार 16 कोटीचे काम प्रशासकीय मान्यताय दिवन दिला असो विजयाचो दावो. Goa's Taj Mahal, a scam which is in progress. It is not work in progress, it is a scam in progress. हे मिनिस्टरान फोट मारल्या. कॅबिनेटाक घालचे पयलीं कला अकादमीचो चेअरमॅन आनी आर्ट अँड कल्चर मंत्री म्हणून ताणी फोट मारिल्ले आहा. ताणें डिसिजन ताजें आहा ओरिजिनल. निलेश काब्राल कितें उलयता तें कळूना तुमकां. निलेश काब्रालान क्लियर सांगला की हें तुमचे कडच्यान आयलां म्हणून. इन अदर वर्ड्स निलेश काब्रालान उदक सोडले. तेन्ना 4 कोटीक बांदिल्ली कला अकादमी मंत्री गोविंद आता 66 कोटी कडून सारकी करता म्हूण विजयाचो फार. अकादमी खंय वाघा बॉर्डर कशी सील करून दवरल्या. भितर कितें लिपयता काय म्हूण प्रश्न. कला अकादमीन जर गेले जाल्यार अशें दिसता की आमी वाघा बॉर्डरीचेर पावल्या कारणान. वाघा बॉर्डरीन तरी पाकिस्तान सायडीन कितें आहा तें दिश्टी पडटा मातशें. हांगा कांयच दिश्टी पडना. पॅक करून दवरलेलें आहा. सगळ्या बीजेपी वाल्यांक स्कॅम म्हणून खबर. गोविंदाच्या तेक्याक एकलोय बीजेपी वालोय ना. स्वता पक्षाचो म्हणयारो एक्शन मागता आणि मुख्यमंत्री इशूचेर बसला. गोविंदाक काडात ना जाल्यार राजीनामो घेयात. The documents that are in my possession clearly reveal that he is the perpetrator of this scam in progress. So I am demanding his resignation or that he be sacked. Failing which, I will have to conclude that this is a collective work of the cabinet headed by the chief minister. जेन्ना शहाजहानान ताजमहाल बांदिल्लो तेन्ना कारिगरांचो ताणें हात कापिल्ले. हो आमचो हांगाचो शहाजहान गोंयकारांची बोल्सां कापिता. फाटले 1.5 वर्स जाले कला अकादमी उस्तून घाल्या. ताजमहालाचो इशू जायत सावन भितर कोणाक एक्सेस ना. दिसान दीस पयशे कड्डप चालू. स्कॅम ऑन गोईंग. फक्त गोविंदच न्ही, आता मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचोय दुबाव म्हूण विजयान एकल्यांक भितर ओडूंक सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. शहाजहानाच्या ह्या एपिसोडा उपरांत आमी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक गाठलो. तो गोविंद गावडे आनी काब्रालाक घेवन इन्स्पेक्शनाक पावलो. CM म्हणटा कला अकादमीच्या कामात कांयच स्कॅम ना. येता त्या इफीत कला अकादमी उक्ती जातली म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केला. गोविंदाक काडपाच्या विजयाच्या मागणेचेर मुख्यमंत्र्याची जाप. एलिगेशन जालें आयजूय परतून 16 कोटीचे एक्स्ट्रा म्हणून सांगिल्लें. सो कितें म्हणणार. एकूच हांव पयली गजाल सांगता. कला अकादमीचें इन्स्पेक्शन करपाक हांव PWD मिनिस्टर, आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर अलॉंग वीथ माय एंटायर टीम, CC, आर्किटेक्ट सगळे पुराय इन्स्पेक्शन केलें. पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय सुरवातीचो लोक जे एक्झॅगरेट करून ज्यो फिगर्स सांगता पण सगळ्यो फिगर्स चुकीच्यो आसा. ताची उगीच नाका जाल्ल्यो फिगर्स एक्झॅगरेट करून सांगपाची गरज ना.
हांव टेक्निकली हेतून वचना आनी फिगरांनी वचना, पण एक गजाल सांगता, वन ऑफ द बेस्ट कला अकादमी लोकां खातीर इनॉग्रेट जाला पळय पळोवपाक मेळटली. आमी 20 नोव्हेंबराच्या इफीचे कार्यक्रम जे आसा पळय ब्लॅक बॉक्स आनी बाकीच्या हेज्या खातीर ही आमी कला अकादमी ओपन करपाचो प्रयत्न आहा. 100% इफी खातीर कला अकादमी आनी बाकीची हे जे आहा ती इफी खातीर ओपन जातली आनी फक्त उरता उरलो मेन ऑडिटोरियम एकूच विशय उरतलो. वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जो गोंयांत जावपाचो आसा 8 तारखेक, तेन्ना प्रयत्न आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसा खातीर मेन ऑडिटोरियमूय बी ओपन करतले. मीन वायल म्हणजे 8 ते 10 डिसेंबर 8 डिसेंबराच्या पयलीं पूर्ण कला अकादमी जी आसा ती ओपन जातली आनी ताज्या उपरांत हाजे जे डिटेल्स जे दिवपाक जाय पयलीं तेन्ना हांव परत एकदा PWD आनी मिनिस्टर हांव बाकीचे बसून तेजी डिटेल्स एलिगेशन जी जाला स्कॅमाचे स्कॅम जाला बिलकुल ना, कसलोच स्कॅम जावंक ना. हांव हितून सामकें सांगपाक सोदतां की कसलोच स्कॅम कोणाच कडल्यान जावंक ना. सगळ्यो प्रोसिजर रायटली कंप्लीट केल्ली आसा. गोंयच्या रस्त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात अपघात आणि मरणांची दखल घेवन सरकारान रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करपाचो निर्देश संबंधित खात्याक दिला. येरादारी पुलीस आनी राष्ट्रीय हायवे अधिकाऱ्यान आज पणजे IMBत भौशीक फोरमात लोकांच्यो सुचोवण्यो घेतले. फोरमात NGO आनी लोकांनी वांटेकार जावचे म्हण उलो. आसगांवचे सिली सोल कॅफे बार्राचे केशीत एक्सायज लायसन रिन्युवल योग्यच म्हण एक्सायज आयुक्तान निकाल दिला. एन्थनी दगामा सोंपल्या उपरांत ताच्या घरकान्नीच्या नांवार ट्रान्स्फर जाल्ले लायसन वॅलिड म्हण आयुक्तान स्पश्ट केले. निकालाक आयरिश हायकोर्टात आव्हान दितलो. सिली सोल केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीची फामील चलयता म्हण आरोप. The complaint filed by the complainant is rejected and therefore the relief to say that the license be cancelled or suspended has not been considered. That prayer has been rejected. The license, when you make an application, there's a particular form. In that form, it's written on top, name of the license holder. Applicant is always the name of the license holder. When that application was made, a death certificate was produced, and when the matter came up before the authorities, after having seen the death certificate, made us to make an endorsement that the succession proceeding shall be completed and transfer shall be done within a period of 6 months. That endorsement is there. And because of that particular endorsement, we initiated inventory proceeding and the court has appointed her as the head of the family. The order is very surprising. The excise commissioner in his order has not referred to the illegalities in obtaining the license. He has not gone on the records that were before him. I am surprised that the excise commissioner Narayan Gad chose to be caged parrot of his political masters to try and shield Smriti Irani. He doesn't make any reference in the order to all the documents that were before him. गोंयांत ड्रोन स्कूल रिपेर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आनी ड्रोनाचो वापर करतलो जाल्यार आदी राज्याची ड्रोन पॉलिसी तयार जाय. मुख्यमंत्री उलयला. नोव्हेंबर मेरेन खंय पॉलिसी तयार. ड्रोन सगळ्या मळांनी उपेगी आशिल्ल्यान सगळ्या खात्यांचे इनपुट्स जाय. ड्रोन पॉलिसीचेर सगळ्या खात्यांबरोबर मुख्यमंत्र्याची पयली बसका जाली. तुया खंय इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट येता. सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री आणि IT मिनिस्ट्री ह्या दोगांच्या वतीन राज्यांतली ड्रोन पॉलिसी नोव्हेंबर पर्यंत फायनलायज करपाची आसा. राज्यांत आमी ड्रोन स्कूल, ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, ड्रोन क्लस्टर्स, परत तेजे रिपेर्स आनी हेचे सगळें फायनलायज करपा खातीर पयली ड्रोन पॉलिसी ही नोव्हेंबर पर्यंत फायनलायज जातली. युजेस ऑफ ड्रोन इन वेरियस डिपार्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू आमी जशें म्हणटा की एग्रीकल्चर पासून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्यंत सगळी कडेन ड्रोन लागता. हे सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपयले तांचो इनपुट्स ड्रोन पॉलिसीन आमी इन्क्लूड करपा खातीर सांगला.
नोव्हेंबराच्या उपरांत जर ड्रोन स्टेटीत वापरतले आसत जाल्यार सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीची परमिशनूय घेवची पडटली. ड्रोन जेंच्या कडेन आसा तेंच्यांनी रजिस्टर्डूय करचें पडटलें. ताच्या खातीर इवन दो ह्या सगळे फायनलायज करपा खातीर ड्रोन पॉलिसी आनी ड्रोन युजेस आनी इन फ्युचर आमी ड्रोन स्कूलूय PPPचेर एस्टाब्लीश करपाच्या विचारांत आसा. त्या खातीर there are opportunities how people are looking at investing in Goa. So as investment, somebody who's coming in, what the ideas are is something what we had called. Dronaची utility आज सगळ्याकडे जातात. Wide spectrum from agriculture, you name it and it is there. So I think we need to understand how we can do it and put it together. So ते एक प्रेझेंटेशन जे आशिल्लें ताच्या खातीर सेवन मिटींग फिक्स अप केल्ली फॉर वीच वी हॅड कम. IT डिपार्टमेंट will review the whole proposal. This is concerning the Tuve industrial estate at Ratuya, electronic manufacturing cluster. आणि त्या थंय कशी फॅसिलिटी जाय कितें जाय we would like to understand in depth how the whole thing is and then come out with it. गोंय सरकाराचे ई-विजाचो इशू सुटावो करूंक केंद्रा कडेन उलोवप चालू आसतना सरकारांतल्याच आमदारान केंद्राक चीट बरोवप सारकें न्ही म्हण रोहनाचो मायकलाक तोमणो. We have enough concern for tourism also. आमकांय खबर आसा की टुरिजम खंय ना जाल्यार खंय त्रास जाता. वी नीड ई-विजा टू बी सॉर्टेड. तो ई-विजा सॉर्टेड करपाक एज अ गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी बीन टॉकिंग टू द होम मिनिस्टर. I have been continuously following up with the chief minister. The TTAG and all associations also want this to be happening and everybody wants it to happen. Tourism the booster. पण जेन्ना हो विषय घेतला कोण तरी आमदार वता आनी आपणे पत्र बरयला म्हणटा जाल्यार आय डोंट नो वेदर इट फॉल्स इन प्रोटोकॉल ऑर आउटसाइड प्रोटोकॉल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GMC भायर गाडेकारांची परत कोफुजावां. GMC भायर अनधिकृत बसपी फळां भाजीवाल्यांचो म्हाल खपता. सरकारान दिल्ल्या गाड्यांनी गिरायक ना. गरमी आनी गिरायक नाशिल्ल्यान माल पेड्ड्यार. ब्रेस्तारा उपजिल्लोधिकारी इन्स्पेक्शनाक पावलो जाल्यार मार्गाकडेच्यो चोरया बाजारकार गायब. आमदार विरेश म्हणटा सरकारान उपाय करचो. त्यांचे ग्रीवियन्स सारखे आहा सर. आय एम नॉट डाउटिंग ऑन द ग्रीवियन्सेस. इफ देर इज नो वन सिटिंग हियर आउटसाइड दे विल गेट देयर बिजनेस. Okay, this is allotted to them by Jindal. There is a specific business to be done by them. They are doing all the other business than what is allotted to them. So why don't you all come one day in the morning and ask those people who make you sit here and who is your godfather and who कोणाक हफ्तो कितें दिता विचारा मरे तुमी येवन तेंका. आमी येतात तेन्ना जाता. आयज पळय डेप्युटी कलेक्टर येता म्हणून गोमलें तेंका and no one is there. This is hide and seek. So if authority is serious about it, तेंच्यान सगळ्यांनी ओबे केले आनी ते आयज सगळे भितूर गेले. जे सरकारान सांगले जावं पंचायतीन सांगले ते आयकून सगळे आयज भितूर गेल्ले आसा आनी ते भितूर रावले. आयज ते लॉस फेस करता आनी अशें समज लॉस फेस केल्यार तांकां फाल्यां खावपा जेवपाक कांय ना आनी ते सगळे डिपेंडंट आसा. म्हटल्यार ह्या धंद्याचेर डिपेंडंट आसा. तेंचे आनी कोण जितले हांगा धंदेकार आसा जे फ्रूट एंड व्हेजिटेबल वेंडर्स आसा ते सगळे हेजेरूच जगता. सो समज तांकां हांगा जगपाकूच मेळना तांकां फाल्यां कांयच पयशे मेळना नाल्यार ते कशें जगतले. फाल्यां तांचो फ्रूट हें जाय तो तांचो सेवींग आसा तो खंय ना खंय काबार जातलो. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आदींच कोविडांत मार बसला. तातूंत पालिका फोंडेकारांचेर 400% टॅक्स वाडोवंक सोदता. येणावळीचो इशू आसल्यार मुख्यमंत्री आनी शार उदरगत मंत्र्या कडेन उलोवचें. गरिबांचेर भार घालचो न्हय. केतन भाटीकाराचो हाऊस टॅक्साचेर पालिकेक सल्लो. नगराध्यक्ष म्हणटा जाण नासतना उलोवचें न्हय. थारला ते खंय सगळ्या नगरसेवकांच्या सहमतीन ताणें एकट्यान कोरोना. ज्या तरेन फोंड्या म्युनिसिपालिटीन टॅक्स वाडयला मागीर तो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्ड जाल्ल्या भशेन जाला. तो 400% टॅक्स वाडला. टॅक्स वाडपाक जाय ताजेर आमकां कांय दुमेस ना. बट 400% टॅक्स वाडोवप ही अत्यंत एक लुटप म्हणटा जाय. मनीस पयलींच पॅन्डेमिकान धंदोकार फोंडेकार त्रासान पडला. पयशेच जर गव्हर्मेंटा कडेन या म्युनिसिपालिटी कडेन रेव्हेन्यू डेफिसीट आहा मुनिसिपालिटीन चीफ मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करचो आशिल्लो. म्युनिसिपालिटीन विश्वजीत राणी युडी मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करचो आशिल्लो. फर्स्ट ऑफ ऑल हो जो आसा हो नेक्स्ट फायनान्शियल इयर जातलो. आनी दुसरें जे जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना हांवें एकट्यान डिसिजन घेवना. हे डिसिजन सगळे कौन्सिल आसा MDचे आसूं काँग्रेसचो आसूं आनी आमी सगळ्यांनी कलेक्टिवली डिस्कस केला रेट्स. हे डिसिजन घेतकीच आमी फुडें सुद्दां नोटीस रेजोल्युशन आनी नोटीस भायर मारतले. कोणाक कितें सजेशन आसा ते अवश्य येवचें. इतले मजगती फुटपाथीर आणि मार्केटा भायर बसून धंदो करप्यां आड पालिका मार्केटांतले दुकानवाले पावले पालिकेत. खाजी प्रॉपर्टी म्हणून आसा मार्केटा फाटल्यान
थंय जी दुकानां आसा पळय न्हू आमी आतां 4 म्हयने जाले तेजो फॉलोअप करता. आमी म्युनिसिपालिटीक लेटर दिल्ले शिवोन आमकां सांगलें की तो वचून तांकां आपूण काडटा. त्या आपण आमी परत तेजो फॉलोअप केलो आनी शिवोक सांगलें की कितें करता. मागीर सिपीन सांगलें ताका काडटा. एक दीस काडली आनी परत दुसऱ्या दिसा घातली. आहा तशी दुकानां. आमी परत लेटर केलें की तांकां तें काड आनी तूं एक तर तांकां मार्केटान आमच्या वांगडा घाल आनी तुका दुसरें जाय तें कर पूण तांकां तसलें काड. आतां कितें जालें की आमकां लोकल आमदार आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविनाथ मेळ्ळो आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण आमचे मार्केटाचे लोक आनी कन्सर्न चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन आनी कन्सर्न ऑफिसरां तेंची मिटींग घेता आनी आपूण ते सगळ्या जाग्यार घालता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मिनिमम दिसवड्याचे घोडे कागदार धुकलता. सुधारित कमीत कमी दिसवडो वाडी विशीं भौशीक सुचोवण्याक अधिसुचोवणी काडटले म्हण मंत्री बाबूश मोसरात परत उलयला. कच्ची अधिसुचोवणी 60 दीस खंय जाळवणदारांच्या सुचोवण्याक उक्ती आसतली. निमणो निर्णय मिनिमम वेजीस सल्लागार समिती घेतली. 150 रुपयांनी वाडीचो प्रस्ताव. So then there is a gap of 60 days time for the parties basically to file objection and suggestion. We have submitted the proposed rates to the government. Government has approved for the approval. Once the rates have been approved, now the notification will be issued seeking comments and objections from the stakeholders. And once comments and objections are received, they will be placed before the minimum wages advisory board for the decision. And once that is finalized, the new rates will be notified once it is finalized by the committee and accepted by the government. दिवाळी लागीं पावता तश्यो एफडीओच्यो रेडी चालू आसतना बरोबर वजन माप खात्यानय धाडी सुरू केल्यात. सकाळी पर्वरे HP गॅस गुदामाचेर रेड मारली. 44 कमर्शियल LPG सिलिंडर आणि 33 घरगुती LPG सिलिंडर जप्त केल्यात. सिलिंडरांनी गॅस कमी सापडलो म्हण MP सकयल कारवाय. गाडी चॅक करची सिलिंडर चॅक करचे पयलीं आमी भितर टूल्स पळयले आनी इट लीड्स टू आवर सस्पेशन कितें तरी हांगा पिलफ्रेज चालू आसा. सो आमी मागीर हांगाच ताजे नेट कंटेंट करपा लागून सगळे सिलिंडर खाली केले. 51 सिलिंडर आशिल्ले भितर डॉमेस्टीक. एक्चुली डॉमेस्टीक सिलिंडरांक टेर वेट सोडून 14.2 kg आसचो पडटा. पूण आमकां आउट ऑफ 51 सिलिंडर इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. एक हातून 2 किलो एक हातून 2.5 किलो आनी 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट आनी इट इज अ व्हेरी शॉकिंग कळ्ळें तुका बिकॉज दिस टायप ऑफ पिलफ्रेज दिस टायप ऑफ शॉर्टेज कॅनॉट कम फ्रॉम द कंपनी. कंपनीच्यान कितें जाता तुका एक सिलिंडर आयलो जाल्यार एक 150 ग्राम देर इज अ टॉलरन्स. पूण हांगा तुमकां 2 अडेज एक सिलिंडर तर आमकां मेळ्ळा 2.8 किलो शॉर्ट. सो देर इज समथींग फिशी हियर. गोंयचो बुद्धीबळपटू इथन वाज ओपन कॅटेगरीत आशियाई युवा बुद्धीबळ चॅम्पियनशिपीत जिखपी एकमेव गोंयकार. इथनान इंडोनेशियाच्या बालींत जाल्ल्या आशियाई युवा बुद्धीबळ सर्तीत अंडर-12 ओपन कॅटेगरीत भांगरा पदक जिखले. इथनान फिडे मास्टर हे प्रतिष्ठीत टायटलय जोडला. फिडे रेटिंगात 2100 इलो मेळ्ळ्या उपरांत ताका अधिकृत टायटल दितले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.